आमकां जर बऱ्यो गोश्टी करपा खातीर बरें जावपा जाय जाल्यार बायलांनी हातून भितर भाग घेवपा जाय आनी हें 33% जें धोरण आमच्या प्रधानमंत्रीन आनी गव्हर्मेंटान फुडें व्हेलां. ऑफकोर्स तें पयलीं जाल्लीं आसा पण ताचें इम्प्लिमेंटेशन केन्नाच जावना. तें एक जावन एक रिजर्वेशन करून उरलें. ताजें आतां खरेंच हें मुद्दम आतां तांच्यांनी जें सत्र घेतलां ते 16 ते 18 एप्रील पर्यंत करतले. दॅट इज स्पेसिफिकली फॉर दीस मॅटर. दॅट इज रिजर्वेशन फॉर विमेन. आनी म्हाका आमची सगळ्यांची अशी मागणी आसा की प्रधानमंत्रीन ते फुडें व्हरून ताजेर भासाभास जावची आनी SIR किंवा जे डिलिमिटेशन जें कितें जावपा आसा तें बेगीन करचें आनी बेगिना बेगीन हें अंमलांत हाडचें अशें आमची मागणी आसा प्रधानमंत्री कडेन आनी तांच्या सगळ्या वांगड्यां कडेन. कारण this will help and this should not stop at politics only. It should be done in other corporates, other parts like banks and other things as well. अशें म्हाका दिसता. माझ्या हिशोबाप्रमाणे वेन वी डू रिजर्वेशन इट्स व्हेरी गुड, पण तातूंत भितर 3 गोष्टी जावपाक जायना. एक म्हणजे प्रॉक्सी आसपाक जायना. जेन्ना तुमी बायलांक रिजर्वेशन दिता ते बायल स्वता कॅपेबल आसपाक जाय जी हँडल करूं शकता. घोवाक दिवन घोव एक्चुअली करून ती फाटल्यान बसून नेम फॉर द नेम सेक अशें आसपाक जायना. सो रिजर्वेशन मस्ट बी इन द ट्रू सेन्स वेर द वुमन टेक्स अ लीड अँड शी मॅनेजेस एवरीथिंग. आणि असं आमचे केपेबल बायलां आमच्या हातून सोसायटीन. As a woman, as someone who strongly believes in the power of women-led growth, I think it's a turning point for us, and it will definitely create a ripple effect across sectors. When we speak about sectors, that is encouraging more women to step up in leadership roles, as well as to participate in governance and contribute in the policy making itself.